मुळात हुशार आशिल्लो मनीस सगळ्याच कामाक हुशार आसता. श्रीधर बांबोळकाराचे बाबतींत हाजें खरेंपण पटून येता. श्रीधर एक कलाकार, एक यशस्वी कलाकार. आपले कले वरवीं ताणें खूब नामना मेळयल्या, ताका जैतूय मेळ्ळा. मुळात तो चित्रकार. ताच्या लेखणींतल्यान बरीं बरीं चित्रां साकार जाल्यांत. अपुर्बाय प्रकाशनाचो आनी श्रीधराचो चित्रकार म्हणून खूब लागींचो संबंद आसा. अपुर्बाय प्रकाशनान उजवाडाक हाडिल्ल्या बऱ्याचशा पुस्तकांक श्रीधर बांबोळकाराचें मुखपृश्ठ लाभलें. श्रीधर एक यशस्वी मुखपृश्ठकार अशें हांव म्हणटां, कित्याक तर त्या वेळार अपुर्बाय प्रकाशनान उजवाडाक हाडिल्लें पुस्तक जेन्ना विमोचन समारंभाक येतालें तेन्ना दर एका वक्त्यान अशे तरेचे उद्गार काडल्यात की अपुर्बाय प्रकाशनाचें पुस्तक आनी श्रीधर बांबोळकाराचें मुखपृश्ठ अशें समीकरण त्या वेळार सगळ्यांनी उलोवन सुद्दां दाखयलां. असो हो चित्रकार खूब कश्ट घेवपी, परिश्रम घेवपी. पुस्तकाचें मुखपृश्ठ आसना तें, पूण ताणें ते आशयाचो पुस्तकाचे भितर जो आशय आसा ताजे स्टडी करूनच ताणें तें मुखपृश्ठ निर्मिल्लें. ते वेळार अशे तरेच्या मुखपृश्ठाची खऱ्यांनीच गरज आशिल्ली, कित्याक तर अशें दिसतालें की कोंकणी पुस्तक हें हेर भाशांचे तुलनेन खंयच फाटीं पडूंक जायना. आनी त्या कामाक श्रीधराचो खूब मोलाचो हातभार आसा. ताजें योगदान खूब श्रेश्ठ आसा अशें हांव म्हणटां, कित्याक तर ताणें काडिल्लीं चित्रां आनी ताका ताणें जो आकार दिलो चित्रांक आनी ताका जे रंग भरले आनी ताणें जी कलर स्कीम वापरली ते सगळें पळयल्यार हेर भाशांतल्यान जीं पुस्तकां उजवाडाक येतालीं त्या मानान आमचें पुस्तक खंयच फाटीं उरनाशिल्लें. आनीक अशे तरेची मुखपृश्ठाक लागून अपुर्बाय प्रकाशनाक एक भारदस्तपणां आयलो त्या वेळार आनी पुस्तकाची उंचाय लेगीत वाडली अशें हांव म्हणटां. अशे तरेची खूब चित्रां ताणें काडिल्लीं आसा. सावूल गोरी हें एक देख दिवपाचें रमेश वेळुस्काराचें पुस्तक जाका साहित्य अकादमीचो पुरस्कार लेगीत मेळ्ळा. तातूंत भितर सुद्दां ताणें जीं चित्रां वापरल्यांत तीं अतिशय सुंदर आनी मोहक अशीं आसात. अशे तरेचो श्रीधर आमकां अपुर्बाय प्रकाशनाक त्या वेळार लाभलो आनी त्या वेळार ती खऱ्यांनीच गरज आशिल्ली अशें हांवें म्हळें. आनी एक गोश्ट म्हाका मुद्दाम सांगनची दिसता, कित्याक तर श्रीधर त्या वेळार कोंकणी चळवळीचो एक भाग जाल्लो. आमी जीं पुस्तकां त्या वेळार छापतालीं, उजवाडाक हाडटालीं, त्या वेळार आमी आमचेच पयशे मोडून तीं पुस्तकां उजवाडाक हाडटालीं. अशा वेळार श्रीधर बांबोळकार एक चित्रकार म्हणून ताणें आमकां इतलें सहकार्य दिलें की केन्नाच ताणें मानधनाची अपेक्षा धरली ना. जें कितें आमकां ताकतालें तें आमी ताका दिलें, केन्ना दिलेंय ना. पूण केन्ना तो निरुत्साही जालो ना जावं त्या संबंदान ताणें केन्ना एक शब्द न्ही एक उतर लेगीत काडलें ना. आजून लेगीत ताचो तोच स्वभाव. ताका केन्नाय चित्र काडपाचें आसा म्हणल्यार तो केन्नाच कसलीच अपेक्षा धरिनासतना तें चित्र मना पासून काडटा, म्हणजे तो मन ओतून तें चित्राक तो आकार दिता. हाजे वेळार अशें दिसता की श्रीधर आपल्या प्रतिश्ठेक जपता. ताका पयशांचें पडिल्लें ना, प्रतिश्ठा पडिल्ली आसा आपली, तशेंच आपल्या बरोबर कोंकणी भाशेची. असो हो श्रीधर. अपुर्बाय चित्रां निर्माण केल्ल्या देखणी दुराय आनी दौलत सारक्या फिल्मांत ताणें बरे तरेन भुमिका करून तो दर्शकांच्या तोखणायेक प्राप्त ठरलो. श्रीधर आनी ताचे कुटुंबिया कडेन आमचे कुटुंबियाचे खूब लागींचे संबंद आसा. एक इश्ट म्हणून श्रीधर आमकां खूब प्रिय. श्रीधराक आज पिरायेची 50 वर्सां पूर्ण जातात. ते निमतान अंत्रूज ललितक ही संस्था, ज्या संस्थे खातीर ताणें ही नाटकां बसयलीं, ज्या संस्थे खातीर श्रीधर वावुरलो, ती संस्था आयज श्रीधराचो ही 50 वर्सां साजरी करता. श्रीधराच्या आयुश्यान ताका जे जे मान मेळ्ळा, ताका जे जे सन्मान मेळ्ळ्यात, ताजे कले वरवीं ताजी जी नामना ताजी जाल्या, ताजे परस दुपेटीन चौपेटीन उरिल्ल्या आयुश्यांत ताका सगळे तरेची ही नामना लाभूं